Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हणटकूच हांव गव्हर्मेंटाक विचारपाक वता आनी जो MPT वो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेयल्लें की हिंगा एक फिशींग हार्बर बांदचें म्हणून आनी त्यो सगल्यो फॅसिलिटी तेजेर केल्ल्यो आयज 4 वा 5 वर्सां जालीं हेजेर कांयच तेजो कांयच खबरूच ना। जो फावंडेशन स्टोन घालून दवरलेलो 4 वर्सां पयले तो फावंडेशन स्टोन देखून खूंय पडला वो कितें आहा तो कांय खबर ना म्हूण गव्हर्मेंट इंट्रस्ट घेयना। आमी आमचो जायतो प्रयत्न करता। आमी गेले ते फावटी आमच्या फिशरी मिनिस्टराक बा फिलिप नेरी रॉड्रिक्स हाका आमी आमच्या फिशींग जेटीर हाडलो आनी हाडलो तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें की आपूण तुमकां एक टेम्पररी फिशींग जेटी घालपाक आपूण तुमकां दितलो म्हूण। पूण तो बाबा जायतो प्रयत्न करता पूण म्हाका दिसना हो गव्हर्मेंट वो जे दुसरे हो सपोर्ट ताका मेळता जाल्यार कित्याक आमकां हे बोटी ह्या धोक्यार म्हणटा ते आमकां आमच्यो बोट्यो सुबेज जाय पूण आमकां कॅपेसिटी ते बोटीन लावपाक ह्यो लँडींग करपाक आमच्या नुस्त्याक देंवोवपाक ही आमकां फॅसिलिटी ना। ताका लागून आमकां एक पाटी दूख जाता जेन्ना भायल्यो फिशींग जेटी हांगा बोट्यो हांगा येता हे फिशींग बोट जेटीचेर पूण आमकां दूख जाता कित्याक तेंच्यो बोट्यो लावन तांकां काम करूंक मेळना। सो आमकां रिफ्यूज करपा पडटा कित्याक आमच्यो बोट्यो लॉंग सायड केलेल्यो आसता जेटीक पूण त्यो बोट्यो बाड्यार रावपाक मेळना म्हणटकच फॅसिलिटी आमी लायक पणजेकारांक लायक बेतूलकारांक आमकां दिवपाक मेळना।